हॅलो, माझे नाव शमी रासेकर, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ड्रीम 7 डान्स अकॅडमी. माझे नाव दीपाली अमरेश कामत, ओनर अँड हेड ऑफ डी फिटनेस. फर्स्ट टाइम आम्ही दोघांनी मिळून एक मोठा वर्कशॉप घडवून हाडलेलो आसा मडगांव. आणि आम्ही चिंतूंक नासले इतलो आमकां खूप प्रतिसाद मेळ्ळो. अराउंड 60 बायलां आमच्या वर्कशॉपाक जॉईन जाली अँड भुरगीं ऑल्सो. ह्या वर्कशॉप आशिल्लो एक 7 दिसाचो वर्कशॉप आणि ह्या वर्कशॉपान आमी 5 वेगळे तरेचे गरबा सिक्वन्स तांकां शिकयल्ले, जशे की म्हणल्यार रास, ताली, दांडिया, धाकला, ढोड्यू आणि कपल गरबा असे वेगळे प्रकारचे आमी तांकां शिकयल्ले. म्हणजे अशे तरेन शिकयल्या की ती खंयय वचूं, खंयच्याय इव्हेंटाक वचूं तांकां आपले भशेन नाचपाक मेळटले, फ्रीली नाचपाक मेळटले. सो ह्या फावटी आमची जी टीम आसा ती बसून रावची ना, ती सगळ्या बरोबर ह्या फावटी डान्स करतली. येस. आणि हांव स्पेशली थँक्स म्हणपाक सोदतां राजेश्री इव्हेंट्स मॅनेजमेंट, जाणे आज आमकां बेस्ट सेटअप दिलो, लाइट्स दिले, म्युझिक दिले, आणि विनय पाटकर जो सदांच आमकां सपोर्ट करता. सो थँक्यू. अँड त्या प्रमाणे हो वेन्यू आमकां जो दिल्लो श्री घुमटेश्वर देवस्थान जुंता क्वार्टर्स, हो बरो हॉल आसा आणि ऑर्गनायझिंग कमिटी जी आसा त्यांच्यानी सुद्धा आमकां बरोच साथ दिला. वेल ऑर्गनायज्ड अशी म्हणटात ते, आणि जे आमकां जाय पडटले त्या प्रमाणे आमकां सगळो हो हॉल दिलो तेंच्यांनी. सो आता आमचे परफॉर्मन्सेस आसतले. फाल्यां 20 तारखेक रवींद्र भवन आमची टीम परफॉर्म करता इन कॉम्पिटिशन एज वेल एज इन द इव्हेंट जो गुजराती समाज आणि रवींद्र भवन घडोवन हाडटा फाल्यां. त्या इव्हेंटान आमचे परफॉर्मन्स आसतले. प्लस मागीर आमी कृष्णा इव्हेंट जो जावपाचो आसा तातूंय आमी भाग घेवपाची आसा. सो सम्राट क्लबाचो जो इव्हेंट जावपाचो आसा 28 तारखेक आयतारा, त्या इव्हेंटान सुद्धा आमी पार्टिसिपेट जातली. सो ह्या वर्सा दीपाली आणि शमीची टीम इज गोइंग टू रॉक द गरबा फ्लोर. सो सगळ्यांनी येऊन आमकां जॉईन जावपाचे आणि बरे उमेदीन आमी हो नवरात्रीचो उत्सव मनोवया सगळीं जाणां. सो एव्हरीवन हॅपी नवरात्री. हॅपी नवरात्री.